वीज खात्याकडल्यान घडिल्ले घडणुकेंतल्यान शिकपाचो मातूय इंटेंट दिसना। फाटल्या म्हयन्यान एक लायनमॅनाक काम करताना मरण आयिल्ले। आयज फोंड्या परत तीच घडणूक घडपाची, मात लायनमॅनाच्या क्विक थिंकिंगाक लागून तशें जावंक पावूंक ना। सपना टावन आनी भोंवतलच्या वाठारांनी शटडावन घेवन काम चालू आसले। लायनमॅन क्रूज आनी लायन हेल्पर सिद्धेश काम करताले। त्या वेळार सिद्धेशाक शॉक आयलो। अशा वेळार क्रूज हांणी आपलो अनुभव दाखयलो आनी सिद्धेशाक सकयल धुकल्लो आनी स्वता सकयल उडी मारली, अशें थळाव्यांनी सांगले। शटडावन म्हणून डिक्लेअर केल्लें सपना टावन, सपना ऑर्चर्ड, सपना प्रभू नगर वगैरे। म्हळ्यार आज कितें केलें तांच्यांनी ते हांगर काम चालू आशिल्लें सपना टावनान आनी हो जो ट्रान्सफॉर्मर दिसता पळय ताजेर चडलेलो तो क्रूज म्हणटा पळय तो लायनमॅन आनी ताज्या बरोबर एक हेल्पर आशिल्लो इलेक्ट्रिशियन सिद्धेश नायक म्हणून। ते काम करता आसतना सिद्धेशाक शॉक आयलो आनी ताका करंट येवन तो सकयल पडलो म्हणजे कितें जालें, तो जो क्रूज आसा पळय ताणें मातसो हें दाखयली, आपली एक्सपिरियन्स दाखयला आनी ताका सकयल उडयलें आनी आपणें उडी मारली, नाजाल्यार ताका आनी कितें वायट बरें जातलें आशिल्लें। सिद्धेशाक बेगोबेग फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत दाखल केलो। उपरांत ताची प्रकृती चिंताजनक आशिल्ल्यान ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयान हालयले। फाटल्या म्हयन्यान 21 तारखेक वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरान आमी सगळी सेफ्टी इक्विपमेंट्स आनी सेफ्टी ट्रेनिंग दिला अशें सांगिल्लें। आपलो जीव सांबाळपाची जबाबदारी दर एकल्याची आसा अशें तांणी मुखार सांगिल्लें। मात आमी सगळी सेफ्टी इक्विपमेंट्स आनी सेफ्टी ट्रेनिंग दिला, आपलो जीव सांबाळपाची जबाबदारी दर एकल्याची अशें म्हणून एका जबाबदार अधिकाऱ्यान स्वता वयली जबाबदारी दुसऱ्यांचेर घालप हें कितपत योग्य आसा? तशेंच तुमच्या कडेन ऑथॉरिटी आसा, पावर आसा, जाल्यार सेफ्टी एनफोर्स कित्याक जायना? काय सेफ्टी एनफोर्स करपाचो इंटेंटूच ना? अशें आनी कितले अपघात जाल्या उपरांत वीज खात्याक शाणपण सुचतले? सगळी जबाबदारी खात्याचेरूच धुकल्ली म्हूण जायना हें बीन आमी सांगता। हे कर्मचारी आपल्या जिवाक सांबाळून काम कित्याक करनात? सेफ्टी प्रोटोकॉल कित्याक ते फॉलो करनात? ह्या गजालीचेर सुद्दां विचार जावप भरपूर गरजेचें आसा।